मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. वयता नुस्तें हाडपाक हेपळ्यात बेतीम वयता आयज. हय, पणजे नाका म्हणले बेतीम या. खूप तेंप जाले पण बेतीम वचकूच ना. नाल्यार पणजे या. नुस्तें ना आमी कितें करता? सेम पणजे ना पणजे आसतात वरायटी नुस्तें म्हणटे बेतीम या म्हटले. चल बायक घेवन या. मातशी बसच्या पयलीं बायक मातशी चॅक कर, रिचॅक कर. कित्याक हांव फाटल्यान बसता ताका लागून. सांगपा आतां कॉलनी आसूं जंगल आसूं सांगपाक जायना आतां खंयच्यान येतलो हय का न्ही. मातशें चॅक करचें नात. हय चिंतना की आपूण जंगलान ना फ्लॅटान दवरला म्हणून. अशें चॅक आनी बसया मागीर. लास्टान ते हांव कितें इल्लें ते आमच्या कॉलनीन ते व्हडलो घार म्हणटा ताका व्हडलो घार लिफ्टी कडेन येयल्लो. तो कसो येयलो पळय. शिव म्हणटा न्ही फ्लॅट म्हणून. तो कसो येयलो घार येदो व्हडलो घार आनी लिफ्ट ना थंय रावल्लो. आमकां कशें कळ्ळें खबर आहा? CCTV कॅमेरान कळ्ळें आमकां. चॅक केलें पळय ते येदो घार लिफ्टी कडेन भोंवता. वतनाचें मातसो भंय कसो. ओके चला इश्वी न्हिदला म्हणटा तो पावच्या पयलीं आमी येवन पावूंक जाय. चल टाय तुमकां थंय मेळटा बेतीन. ओके चला. चल हांगा खाली खाली दिसता. पळोवया कितें मेळटा तें घेता. चल काय नाही इथून नाही किंगफिश होतं मला. हालता व्हडलो. तिसरो घाल म्हाका 2 किलो. हे कशें अशें नाणे 450. आयज नुस्तें न्ही खूब म्हारग आहा. खूब म्हारग. 1/2 किलो कुत्ते. आयज हांगासर न्ही बांगडे ना. हांव शॉक पळोवन आयज बांगडेच ना आयज. आतां कितें करया. फक्त आमी तिसरो घेतला. किंगफीश न्ही येदो व्हडलो आसा. खूब व्हडले आहा ते किंगफीश. 2 किलो 3 किलो ते नाका म्हटले. आनी ना नुस्तें कांयच ना. कितें करया पणजे या. चल पणजे वयता आमी. सो हांगासर न्ही चड इतलें नुस्तें ना. सो आमी आयल्या हांगा स्पेशली किंगफीश पळोवपाक. कोण अरे बरें सांग. सो हांगा आसा फ्रेंड श्रुती. कितले दिसांनी मेवळें. कितें घेतलें ना घेता आतां चालू आसा. आयज बांगडेच ना पण राणी आहा. पण आमचो राजा राणी खायना. आमचो राजा राणी खायना. राणी खूब आहाय. कितें मेळटा तें घेता फक्त फ्राय करपाक. सो फायनली मेवळें आमकां किंगफीश. नाही तरी ब्रेड सो पावले घरा. दाखय तुमकां कितें हाडलें. आयज बेतीम इसवण व्हडलें आनी प्रायस आसा 1200. आनी आमी किंगफीश हाडपा लागून पणजी गेली. पणजी मेळ्ळें आमकां 800 रुपया किलो पावलें किंगफीश. बरें मिडियम सायज मेवळें आमकां. घेवन आयलें आनी कांय ना. दाखय किंगफीश सायजीन इतलें व्हडलें अशें ना. मिडियम आसा हें पळयात. अशें फ्राय करपाक. तिसऱ्यो आनी प्रॉन्स हाडला इतलेंच. आयज बांगडे शॉर्टेज. बांगडेच ना आनी राणी चड आसलेले फीश. सो राणी आमगे तो खायना. सो आतां आमगेर न्ही आयज कोण तरी येवपाचें आहा ताका लागून सगळें हें गडबड चालू आसा. ओके सो कट करून हाडला. आतां म्हाका आयज चिंतलें की तिसऱ्याचें हुमण करया गरम मसाला घालून. बरें आतां गरम मसाला घालून करया. आनी प्रॉन्स आहा पळय येता प्रॉन्स बरें गार्लीक करतले आनी किंगफीश फ्राय करतले. आनी तांबडी हाडला. तांबडी भाजी शांगो हाडला फाल्यां खातीर. शांगो आनी हें मेळ्ळें म्हाका वांगी मेळ्ळें. वांगी बरें फ्राय करूंक जाय. ओके तांबडी भाजी करतले. ओके दवरला नुस्तें आनी आयज न्हांवपाक घालता. तेल पयशें ना हय ताका न्हाता हांव. कित्याक तो मातसो किरकी करता टायम जातलो. ते तिसऱ्यो खूब आहा ते उजरोवपाक टायम लागतलो. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला सो जालें सगळें करून. तिसऱ्यो उजरोवपाकूच टायम लागलो. सो प्रॉन्स बटर गार्लीक न्ही हांव करतलें मागीर. म्हटलें पयलीं शावर घेवन येवया. आनी नुस्त्याक न्ही मसालो लावून दवरला. काल रातचेच न्ही आईन केलें मसाला. हें पळयात लावून दवरला ताका मातशें बरें लागोनी. आनी आई जस्ट शावर बी घेवन आयली. आई करता तिसऱ्याचें हुमण न्ही आयज गरम मसाला घालून करतलें. आनी हे पळय प्रॉन्स न्ही बटर गार्लीक करतलें हांव. जस्ट ते रोखडें जाता चड टायम लागना. सो हांगासर ऑलमोस्ट रेडी आसा तांबडी भाजी. आनी
तिसऱ्याचे हुमण केला गरम मसाला घालून. ऑलमोस्ट रेडी आसा, सगळें शीत जालें. जस्ट कुकुंबर कट करतलें. हांगा आसा प्रॉन्स बटर गार्लीक रेडी. आणि थोडे सुंगटांनी हांव फ्राय करतलें आनी किंगफीश फ्राय करतलें. सो आमचे स्पेशल गेस्ट आयिल्ले आसा. इश्वी कोण रे? तुका सोडना थंय. रडोंक ना, ओग्गी बसलो हां ह्या पळयात. आनी घे म्हणटा आपल्याक, नाल्यार आमच्या कडेन असो केन्ना बसना तो. कोण येयला? हय. बस बस. कशें आसा जेवण? बरें आसा न्ही? अंकल जेवण कशें आसा? एब्सोल्यूट. अंकल शी जेयना, म्हणजे ओन्ली फीश. फीश एन्जॉय करता. जालें सगळें भाजून. ओके, बसला जेवपाक. सामके हेल्दी लड्डू. आहे आनी म्हाका मेसेज केलेले आपले 2 लाडू दवर. 2 गिराक चड आहा लाडू हांगासर. बेस्ट. कित्याक आयन बियन कमी आसले, सगळे आयन बियन येतले, हेअरफॉल कमी जातले. तुका डबे घालून दिवं? अंकल गेलो भायर. थँक्यू. बरें आमी टायम स्पेंड केले. कळकूच ना 3 जाली. हे कर. बरें करून मेळया. बाय बाय. तो तुमकां दाखयता एक्सपीएनडी कितें हाडटे आनी म्हाका न्ही समथींग हे डिफरंट. हे पळया कशें आहा पळयात. बरें आहा न्ही? चॉकलेट्स हे आं. आनी हांगासर बरयला आसनात खंयचे चॉकलेट कसले ते. पॅशन मागीर रम ओल्ड पॅशन दिलेले आसा. आनी सामकी डिफरंट आहा. म्हणजे हे कशें पॉट कशें न्ही ना बॉटल न्हू. बॉटल्स कशे खूब लायक जालें म्हाका हें. आनी रॉचे फेरो हें 8 दिसरूच आहा. शिवाय ओपन करून खालें सुद्दां. परफ्यूम हाडला. परफ्यूम. आनी म्हाका हो खूब लायक जालो इश्विकाक. हे पळय. सो हें हाडला इश्विकाक आनी हें इश्विकाक. लॉंग. गुड नायस. हय. तुझं आतां घालप तशें ना. Yeah, जालें 9 न्हू. म्हणटा. आनी हो एक. आनी हें म्हाका एक हाडला. आनी हो एक इश्यू हाडला. तुका हाडला. आनी म्हाका घालपा हाडला. नायट सूट. नायट सूट. हे पळय. अशें. आनी ताका एक पॅन्ट. सॉफ्ट आहे म्हणटा. सॉफ्ट मटेरियल. आनी तुमकां सांगलें न्ही नुस्त्याचे मसाला करूंक जाय म्हणून. सो हेंकाच ते UK व्हरपाक. सो आई नुस्त्याचे मसाला करून दवर म्हटला. सो तेन्ना तुमी वयतली पळय दीस मंथ तुमी वयता ते वयच्या पयलीं 2 दीस पयलीं आमी वयतली लाग दिवपाक. कित्याक मसालो तेन्ना फ्रेश करून दिल्यार बरें. ते तांकां UK व्हरपाक. UK भायर व्हरपाक. आनी तांकां लायक जालें. आई म्हट सो आयज नुस्तें फ्राय केलें न्ही म्हटलें पळय म्हटलें खावून कशें तुमकां लायक जाता काय ना. तो आवडलो तांकां. ताका लागून तांकां तें व्हरपाक जाय का UK. 2 किलो न्ही गे 2 किलो. सो करतलें मागीर ती वयच्या पयलीं 2 दीस पयलीं आमी करून व्हरून दितली. कित्याक पयलींच करून दिल्या न्ही मागीर तें बरें उरचें ना. म्हणजे फ्रेशूच करून दिल्यार बरें न्ही. सो ताका लागून जस्ट तुमी आत्तां गेली. ओके. हेंच येतना घेवन येयला. ओके. आनी इश्यूच्या कडेन बरो बसला इश्वीक. आनी इश्यू कितें कोण वयता न्हू ना रितीन नासलो तसो. हय रे तूं गूड बॉय तूं. हय तूं सगळे कडेन वयता. हय. कोण गेल्ले तूं? कोण येयल्लें आमगेर? तुका मेळपाक येयल्ले कोण येयल्ले? आवय बरो हांसता. आयज गुलाबी जालें. काडलें मरे टिकली मी सगळें पुसून. आतां न्हिदतलो तो. तुमकां थोड्या वेळान. चला आयज जेवण सामकें बरें जाल्लें ना. तिसऱ्यो आयज चड हाडलेलें न्ही हांवें. ते चड तिसऱ्यो पडले न्ही हुमणाक बरें टेस्ट येता. लायक जालें. बरें आसा जेवण आयज. सो आमी आयला मणिपाल हॉस्पिटल. आमचे एक YouTube फॅमिली हॉस्पिटल एडमीट आहा तांकां पळोवपा येयला आमी. आनी हांव मणिपाल हॉस्पिटलांत सामकें फर्स्ट टायम येयला. शिव पावला आमचो तो न्ही. ओके. सो हांव न्ही अशें फर्स्ट टायम पावलो. केन्ना पावूंक ना मणिपाल हॉस्पिटल. ओके. सो हांव वयता तांकां मेळोन येता. ओके. आनी काय अशें शूट करना हांव भितर. ओके. चला. सो भायर सरली आमी. कितें सांगू तुमकां अंकलाक पळोवन इतलें रडलें तुमकां सांगू. त्या जाग्यार न्ही अंकलाक पळोवन म्हाका म्हजे डॅडीची याद येयलें. सेम अशेंच ऑपरेशन बी केल्लेलें. मागीर तुमकां हांव डिटेल बी कांय सांगना. सो खूब म्हणजे अंकलाक न्ही इश्यूका पळोवपाचें खूब हें आसलेलें कळ्ळें तुमकां. सो अंकल म्हणटालो आपूण क्रिसमसाक येतलो म्हणून. ताका येवपा जावना. आनी म्हाकाय आपयलेलें
गेले क्रिसमसाक आनी म्हाकाय वचपाक जावंक ना कित्याक आमगेर क्रिसमस करता भयण बी येयल्ली आनी हेकाय टायम नासलेले तो म्हणटा आपल्या इशुकाक पळोवंक जाय तो आमचो व्हिडिओ म्हणजे चुकीनासतना तो हें करता म्हणजे पळयता सो आयज अंकला पळोवन म्हाका इतलें हें जालें इतलें रडलें हांव तुमकां सांगू म्हणजे कितें सांगू तुमकां म्हणजे ब्लड रिलेशन अशें कांय ना पण इतलें आमी अटॅच आहा कळ्ळें तुमकां न्ही सो हांव म्हाका तें सांगलेलें तिच्या बायलेन अशें ऑपरेशन आसा म्हणून हांव देवा कडेन सुद्दां प्रे करतालें आमच्या देवा कडेन ऑपरेशन एक सक्सेसफूल जाल्यार पुरो म्हणून पण जालें आं देवान कितें जावं देव आसा देव ना म्हणटाले आमी खरें देव आसा ऑपरेशन न्ही सक्सेसफूल जालें मातसो वीक आहा अंकल पण तरी पूण उलयता बरो हांसून हांसून मेन तो चलता बीन सगळें आसा खूब म्हाका तें हें जालें सारकें ताका अंकला पळोवन कळ्ळें तुमकां न्ही आयले आमी पळोवन मागीर आमी वयतले आमी परत घरा आयज डिस्चार्ज करता खंय ताका सो डिस्चार्ज करपाक टायम जातलो खंय रातची 8-10 बी जातली सो इशुकाक घेवन वयतलें हांव नेक्स्ट टायम घरांत तेच्या वयतलें हांव आनी इशुकाक घेवन वयतलें हांव आनी ताका इशुकाक पळोवपाक खूब हें आसा खूब म्हाका हें जालें आं आनीक म्हाका रावंकूय दिसतालें पण कितें टायम जाला हांगासर खूब म्हाका वायट दिसलें तें पळोवन ती स्ट्रॉंग शुना ती वायफ तिणें स्ट्रॉंग रावकूच जाय ती सामकी हाल्ली न्ही जाल्यार कांय फायदो ना ती रावकूच जाय आनी ताचो चेडो आतां 12थाक आसा कितें सांगू खरें आं बोर्ड तांकां आतां बोर्ड एग्जाम कशें म्हणजे हें करतले तरी पूण करूंकूच जाय न्ही मायंड आसतले डॅडी कडेन डॅडीचे हेल्था कडेन तेंचे मायंड आसतले पण सांगूंक शकना आमी म्हणटात डॅडीचे चड चिंतनाका पण ना डॅडी न्ही कितें सांगू तुमकां म्हाका कितलें वायट दिसता पळोवन अंकला सामको कितलें क्रिटिकल आसतलो आपण बरो जावन तूं म्हाका म्हणटा अंकल तूं रडनाका आपूण बरो जावन आयलो असो म्हणपा लागलो म्हाका आनीक हें जालें खबर आहा खरेंच हातीर तो जिजस हातीर घेवन बसलेलो खरेंच आपूण जालो म्हणटा बरो खरेंच हांवें देवा कडेन खूब प्रे केल्लें आहा म्हणजे बरे भशेन एक जालें पुरो म्हणून ऑपरेशन इतलें इझी नासलेलें तें ऑपरेशन जालें एक बरे भशेन सो आयली आमी वयतले हांव परत घरा एक दीस ताका पळोवपाक अंकलाक सो वयता आमी घरा ओके तेन्ना हें घेवया पोळी घेवन आसा रातचें ओके सो अशें कितें जालें म्हाका केन्ना अशें हॉस्पिटलान डॅडी लास्ट गेल्ले डॅडीक पळोवपाक बांबोळीन मागीर हांवें केन्ना अशें हॉस्पिटलान पांय दवरूंक ना आनी आयज फर्स्ट टायम अशें हांव मणिपाल गेलां केन्ना म्हणजे म्हाका आतां हॉस्पिटल म्हटलें की भंय दिसता डॅडीचें सगळें पळोवन सो हांव मन घट्ट करून गेलें हांव त्या अंकला पळोवपाक नाजाल्यार हांव इजिली हॉस्पिटलान केन्ना वचना डॅडीचें जाल्ल्या पासून न्ही हांव केन्ना हॉस्पिटलान वचना पण आयज हांव न्ही मन सामकें घट्ट गेलें आनी म्हाका त्या अंकला मेळोवंकूच जाय गेले वचून पळोवन आयले आनी ताकाय बरी दिसली आमी येयली म्हणून मनीषला बरो उलयलो बीन उलयता खूब नाही म्हणून अंकल तूं उलयनाका ओके बस म्हणलें पण ना आपल्याक उलोवंक जाय उलयता ओके आयले आमी चलो ओके तो हांव व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता ओके तो आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय शुना जांभळी काडटा या जांभळी काडटा चला बाय